आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका ही बिझनेस ट्रीप बीजेपीन जितल्या लोकांक पळय विकते घेतले थंयमेले कित्याक तांचो प्लॅन व्हडलो आशिल्लो तो प्लॅन इज बींग रोल्ड आउट की कोण विरोध करतलो आमचे कडेन कोडार गांवान जमीन घेवपाक जाय IIT BIT कांय ना तांकां फक्त पयशे करपाक जाय रियल एस्टेट जेन्ना IIT म्हूण अनाउन्स केले थंय बोणी जावपाक लागली दिल्ली थंयचो बिझनसमॅन आसा ते स्टार्ट केले तांणी ते पळय आमी म्हणटा 10,000 20,000 30 लागली बोणी थंय आपणाक इतली जमीन जाय थंय सारको रियल इस्टेट हांगा प्रायस मागीर वाडटा सो अशें करून हो सरकार फक्त विकपाक सुटला आमची जमीन आयज तर आमी तांकां आडायना जाल्यार आमची भुरगीं फुडली पिळगी खंय वेतली कांयच उरचें ना आयज आमचे कडेन एक जमीन घेवपाक धाकटो प्लॉट घेवपाक घडना जेन्ना हो प्रायस वाडटलो जमीनूच उरोंक ना खंय वेतले IIT कित्याक हो प्रश्न बिट्स पिलांनी आसा कितले गोंयकार शिकता थंय आयज आख्ख्या भारतान पळयता की बिट्स पिलांनी ड्रग डेथ जाल्ले आसा कितलेच स्टुडंट 5 आतां स्टुडंट मेले हांगा तेंच करूंक सोदता तुमी हांगासरल्या कितल्या भुरग्यांक एडमिशन दितले तुमी मेरीट म्हणटले बरें आसा खबर IIT पळय हाडलेल्यो आदींच्यान पंडीत जवाहरलाल नेरून स्टार्ट केल्ले सक्सेसीव काँग्रेसाच्या सरकारान बरे बरे IIT हाडल्यो वो फक्त मोदी सरकार दाखोवंक सोदता आमी हाडले अरे देर इज नो क्वॉलिटी काँग्रेसान पळय हाडलेले IIT त्यो क्वॉलिटी वो फक्त पळयता क्वॉन्टिटी सो एक मनान धरूंक जाय की काँग्रेस पक्षाने डेव्हलपमेंट केन्ना ओपोज करना आनी एड्युकेशन इन्स्टिट्यूशन केन्ना घालूंक सोदतात जाल्यार आमी पासून फुडें येतले सपोर्ट दिवपाक पूण आमचे गांव काबार करूंक जायना आमचे दोंगर काबार करूंक जायना आनी आमचे गोंयकाराक कसलो फायदो आसतलो तुमी येतात हिंगा रान काबार कोतले आनी इन्स्टिट्यूट घातले कोणा फायद्याक आमचे लोकांक कित्याक तूं पळय IITचे पॅटर्न कितें हांव स्टडी करतलो IIT पॅटर्न फकत ऑल इंडिया रँक 50% रिजर्वेशन पासून लोकल स्टेटा दिनात ते NIT आसा ते NIT आसा ते तांकां दितात ते आनी नोकरी तूं म्हणटा सगळे मेळटले म्हण कांयच आसना हिंगा गांव सगळो चेंज जातलो तुमी आनी आमी भायर सरोन पडटले दुसरे येतले हिंगा आनी देखून आमी लोकां बरोबर आसतले ओपोज करपाक आनी लोकांक हिंगा आमचे गांव सांबाळपाक आतां तुमी पळयला आसतले BJPचे सरकार आसा ते आमकां कितें सांगून आयिल्लें 2012 हे गोंयकाराच्या मनांतल्यान ही काँग्रेस पार्टी करून एक परिवर्तनाचें सरकार म्हणून BJP पार्टीन ताबो घेतिल्लो हे परिवर्तन ते आज प्रत्येक गांवान ओपोज जाता आणि काँग्रेस पार्टीन स्टेटहुडाच्या पोतान लिबरेशनाच्या पोतान सदांच लोकां बरोबर रावल्या ही देख BJP पार्टी आयत्या बिळान नागोबा कशी जाल्या आणि काँग्रेस पार्टी सदांच लोकां बरोबर राहिली लोक जनता तुमकां निवडून दिता सुभाष शिरोडकराक हांगासल्यान मतां म्हणून तुका खुर्ची मेळ्ळ्या तुका BJP तिकेट दिली म्हूण तो आमदार जावना हे लोकांनी मत मारल्या म्हणून तो आज नेट मारता जर सुभाष शिरोडकर तुमकां सपोर्ट करना आता तुमकां फुडें ZPच्या इलेक्शनाक सेमी फायनल आसा सुभाष शिरोडकराक ताजी जागा दाखया IIT बरोबर तुय चल म्हणून सांग प्रश्न फक्त ह्या एक IIT हांगा येता असोच न्हू नाल्यार ह्या एक गांवचो न्हू आयज सगळ्या गोंयच्या जनतेन उबी रावंक जाय ह्या एक गांवांक आयज प्रोटेक्ट करप म्हणजे आमी आख्ख्या गोंयाक प्रोटेक्ट करता गोंयची अस्मिताय राखपाचो आयज खरेंच वेळ आयिल्ले आसा नाल्यार फुडें गोवा गॉन ही परिस्थिती जावपाची आसा काय ना की आमी आतां तुमकां खबर आसा आमी फोंडा मतदारसंघांतले आनी फोंडा मतदारसंघ हो हांगा कोडारचो सामको लागचो आनी हो परिसर जो आसा पळय हांव ह्या परिसराक खूब वर्सां पासून हांगा म्हागेलें येवप वचप आसा आनी हांगाची कितें तुका नैसर्गीक संपत्ती आसा ह्या गांवची त्याच्या बद्दल आमकां जाण आसा आनी आमी म्हणटा न्ही की इकोलॉजिकली म्हणजे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जावंक जाय आतां जशें फोंड्या डेव्हलप जावपाक लागला पूण हें गांवपण ह्या लोकांनी सगळ्यांनी राखिल्लें आनी आतां जशें ज्ञानेशान सांगलें की हांगा जनावरां जंगल वयर आसा गवरेडे भोंवता
आनी तुमी पळयलां आसतलें फाटल्या दिसांनी हे गवरेडे फोंड्यांनी येवपा लागल्या. आमच्या ऑफिसा कडेन सुद्दां फाटल्यान गवरेडे भोंवपा लागलेले दिसाचे रातचे. तर एक विचार करा की हे जर अशी जंगल तोड जाली आनी हो परिसर जर IIT लागून आयलो जाल्यार ह्या जनावरांची परिस्थिती कितें जातली. कित्याक आमच्या फोंडेच्या आमदारान मंत्र्यान म्हटलें की शहरांतल्या लोकांनी जनावरां आतां पोसपाक जाय, म्हणजे जे गवरेडे बी येता पळय तांकां पोसपाक जाय म्हणपा लागलो तो. म्हणजे ह्या लोकांक न्ही हे जे लोकप्रतिनिधी आतां पळय हांकां मस्ती चडल्या, हांकां सामान्य लोकांचें पडूंक ना. जे तूं सांगता ते प्रमाणे ST समाज तुवें सांगला फकत 1,500 लोक आसा. आज हो सरकार हे क्रोनी कॅपिटलिस्ट जे येतले जायते कडेन जाला. भुतानीचो प्रोजेक्ट बंद केला आमी. तशेंच हे आतां 1,500 लोकां फाल्यां जरी तर हांगा आयले जाल्यार एक प्रोजेक्ट आयलो जाल्यार एक 15,000 लोक आसतले. फाल्यां ST लोक हांव नको, ST समाज एक 15,000 लोकां बरें तशेंच एक 1,500 लोकां बरें एक्सटिंक्ट जातले. तुमकां एक गांव सोडून वचोंक पडटलें. आमी पळयलां नॉर्थ गोवा कशें काबार जालां तें. नॉर्थ गोवा आयज दिल्लीकार येवन आमचे गोंयकारांक एसॉल्ट करूंक लागले. तशेंच हांव मागतां आमी हे जे सावथ गोवा जे थोडे उरलां ते आमी सांबाळुया. तर हांगा तुमी जे जमल्यात आयज ते IITच्या एका प्रकरणाक लागून कित्याक आमी काळजांतल्यान उलो मारलेलो कॉड्र आनी कोसंबीच्या लोकांनी की एक्टिविस्ट मंत्री आमदार म्हणजे आमकां हांगा एक तेंको तुमी दिवचो असो म्हणून. कारण खऱ्यांनीच आमकां तुमची गरज आशिल्ली. कारण आमचो गांव जो आसा हो खूब बारीक गांव आसा. लोकसंख्या आमची फक्त 1,500 आसा. आनी प्रकल्प जर आडयतलो म्हणजे खंय ना खंय तरी तांकां जर आमी ब्लॉक करतले जाल्यार आमकां तुमची सारक्या मनशाची खूब गरज आसा. आनीक हो प्रकल्प जो आसा सर तुमकां सांगपाक सोदता की 19 लाख जमीन जी आसा तितून 5 लाख जमीन आसा तितून आमी टेनंट म्हणून लागलेले आसा. प्लस आमची 3 ते 4 लाख जमीन कल्टिवेट केल्ली आसा. तेच प्रमाणे 5 लाख स्क्वेअर मिटर जी आसा ती प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणजे डिक्लेअर जावपाची आसा. तेंच्यांनी सगळे सर्वे बीन करून गेल्ले आसा. आनीक कोमुलदाद ऑफ कोडारान जो रिपोर्ट दिल्लो आसा तो हांगा सगळी ती बेरर जमीन म्हणजेच सगळें तळप अशें म्हणून. पूण तुमी जर हांगा जर पळयत जाल्यार तुमकां हांगा सगळें कुळागर दिसतलें, शेत दिसतलें. आतां तुमकां लेट जाला ना जाल्यार तुमकां आमी दोंगरार व्हरून दाखयतले आशिल्ले की आमी जे हांगाचे लोक आसात आमचे शेतकरी आनीक ते चिबडां तवशीं हे सगळें रोयतात. प्रामुख्यान आमचे येवपाचें कारण म्हणजे कोडला तुमच्या गांवांत जो आवाज जालो आयज तो गोंयभर पसरत आसा. आनीक आमकां दिसलें की एक्झॅक्टली स्थिती कितें आसा ती पयली आमी समजून घेवया. कारण सरकार म्हणटा कितें की आमी फक्त ओपोज करपाक वयता म्हणून. डेव्हलपमेंट येता ताका आमी विरोध करपाक येता म्हणून. आनी हेंय स्पश्ट करून दिवपाक सोदतात की आमी कसले हाका जप्त करून विरोध करनात. सपोज तें जर खरेंच गोंयच्या हिता खातीर कितें आसता ताका विरोध करपूय न्ही आनी करप बरें न्ही. पूण गोंय हें इतलें ल्हान आसा ह्या गोंयांक कितलो विकास आनी कसलो विकास तो गोंय सस्टेन करपाक शकता काय कितें हाचेर कोणूच विचार करनात. आनी विकासाच्या नांवान डेव्हलपमेंटाच्या नांवान कसलेय प्रोजेक्ट हाडटात आनी खंय लादले वयतात. आतां ह्या गांवांक हो प्रोजेक्ट लादता आसतना पयलीं समजून घेवपाक जाय आशिल्लें एक म्हणजे पयलीं जमनीचो प्रश्न आसा प्रामुख्यान. तेजे नंतर शेतीचो प्रश्न आसा. तिसरो प्रश्न आसा तेणी जनावरांचो एक प्रश्न उपस्थित केल्लो आसा. आनी चवथो प्रामुख्यान जो विशय आसा जो गोंयांक हेजे मुखार सगळ्या लोकांक बादतलो जो प्रश्न तांणी उपस्थित आसा तो उदकाचो. सो उदक गोंयांक कितले आमी आडोवन दवरतले आनी ते आमकां आतां एप्रील मे म्हयने म्हणजे ऑलरेडी गोंयकारांक उदकाक खूब प्रॉब्लम जाता. आनी अशे तर प्रोजेक्ट आमी हाडीत गेले पास करीत गेले विकासाच्या नांवान जाल्यार तें गोंय सस्टेन करून आमी गोंयकाराच्या मुखाल्ल्या हेजेर आमी पिढीचेर विचार करतले काय कितें. सो आमी बेजिकली हांगा आयले ते हो इशू समजून घेवन ताका आमी एक स्टेट लेवलाचेर ताका एक गोंयकारांक उलो मारून एक कॉन्शियसान वयचें प्रत्येकानी. आनी हो प्रोजेक्ट आमकां गरज कितें आसा हें पयलीं सरकारान स्पश्ट करचें.